मोठो फातर आशिल्लो, म्हणजे गाडयो सुटनासलो आनी तो फातर फुटा ब्रेकर जाय. तेन्ना हांवें रोखडोच मिनिस्टराक फोन केलो. मिनिस्टरान फोन रिसीव केलो आनी म्हणपाक तुका 1 वरा भितर मशीन येतलें, कारण ते मशीन ब्रेकर जाय त्या कारणान तें मशीन हांगच्यान येवपाक फोंडे अवेलेबल नाशिल्ले, कोणाक कडेन नाशिल्लें. तें मशीन आमकां उजगांवच्यान हाडचें पडलें. आमी रोखडेंच 2:30 काम स्टार्ट केलें. 2:30 काम स्टार्ट करून आमी ती आतां वाट निवळ लोकांक म्हणजे वचपाक क्लियर करून दिल्ली आसा. आनी दुसरें म्हणजे ती रिटेनिंग वॉल आसा पळय, एक 10 वर्साचें पयलींचें काम आहे. 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं रोड जालो तेन्ना तें कामूय म्हणजे तें प्लॅनिंगान जावना, की तेजो रिटेनिंग वॉल आसा पळय ती सारकी जावना अशी. आमकां जेन्ना मिनिस्टर जे गोविंद गावडे सर जे आमचे स्थानीक आमदार आसा तेणे आमकां जेन्ना सांगलें तुमी वचोन ते प्रायोरिटी बेसिसाचेर तुमी वचोन तें निरीक्षण हे करून ते रोड क्लियर करून घ्या, आपल्याक ते क्लियर करून घ्या, तुमकां JCB येतलें. आनी ते प्रमाणे जवळ जवळ 2-2.5 वरांचे JCB आयले. तेणें फोन करून सांगलें आमकां JCB आयलें आनी आमी हांगा आमी हो रोड आतां क्लियर केल्लो आसा. आज प्रत्येक प्रियो मतदारसंघान जी विकासाची कामां जाल्या ती खंयच म्हाका दिसता 40 मतदारसंघा भितर प्रियो मतदारसंघ पयले हेचेर आसपाक शकपा जाय, इतकी कामां जाल्लीं आसा. आनी ती जर तुमकां कोणाक कामां पळोवपाची जाय, कोणाक जर लोकांक भायर पळोवपाची जाय जाल्यार तेणी आमच्या वांगडा मुद्दाम येवचें. आमी तांकां सगळीं कामां दाखयता कितें प्रियोनात विकास हो कसो जालो तो. ते लोकांची दिशाभूल करूं नाका. लोकांक जे आतां इलेक्शनाचो पिरियड आसा जाल्ल्या कारणान फक्त हांगा राजकारण करपाचें, फक्त लोकांक एकामेकाचे भोवजन समाजा भितर तुटफूट घालपाची असले तुमी करूं नाका. हो रस्तो जो जाल्लो न्ही तो 2003 जाल्लो. 2003 जेन्ना जाल्लो तेन्ना नियोजन वेवस्थीत करप आसता. ताका अशें स्लोपी मारपाक जाय. तो तेन्ना स्ट्रेट जेन्ना कट करता तेन्ना तो कोसळटलोच न्ही. तो कोणा तरी स्थानीक पंच किंवा आमदारा मंत्र्या पर्यंत ते पावप आसता. त्याच्या नंतर हे सगळे कारवाई जाता. आनी म्हाका आयज बरी दिसता की आज जे म्हाजे मित्र जे आसा प्रभू गांवकार तेणेन आज हे आमकां नजरे मुखार हाडले आनी हो रस्तो क्लियर करपाक आमकांय खबर नाशिल्लें न्ही अशें जालां म्हणून. जाता तितले बेगीन आमचें ही रिटेन वॉल बरे भशेन स्टेप्सान बांदून दिवची, जेणे करून आमकां त्या फुडाराक बऱ्याक पडटलें. आनी ह्या आतां तेणी रस्तो क्लियर केल्या त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं, आमदाराचें बरें करूं.